सावयवेरेंच्या रामनाथ कृष्ण पै एग्रीकल्चर कॉलेजीच्या पहिल्या बॅचीची भुरगीं भायर सरलीं. ह्या भुरग्यांक गोंयच्या वेगवेगळ्या शेतकी विशयाच्या उद्देग आस्थापनांनी नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात. गोंयच्या तरणाट्यांक शेतकी विशयची म्हायती मेळपाक जाय ह्या उद्देशान कॉलेज सुरू केला म्हूण अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार उलयलो. ह्या वर्सा खातीर भुरग्यांनी कॉलेजींत प्रवेश घेवपाक सुरू केला. ह्या वर्सा कॉलेजीचो रिजल्ट 95% परस चड लागला. आमकां जे पळय एग्रीकल्चर म्हणून जे आसा शेती संबंधान जे पळय म्हायती आसा ती चडांत चड पावोवपाची आमकां गरज आसा आनी ती आमी करपाच्या हेतान हें आमचें जें पळय कॉलेज आसा तें सुरू केल्लें आसा. कित्याक आमच्या हातूंत 10वी जातकीच एडमिशनां घेतात आमी 11वी आनी 12वी खातीर. सद्या एडमिशनां चालू जाल्लीं आसा. स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर हें 2 वर्सां पयलीं सुरू केल्लें, 2013 सुरू केल्लें. ताजी पयली बॅच अंदू भायर सरली. आमचे रिजल्ट एकदम बरे आयिल्ले आसा आनी जवळ जवळ 95% वयर रिजल्ट जालो आसा. तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार 4 जाणांक बागायतदार संघटनेन घेतिल्ले आसात. गेन म्हणून जे पळय हें आसा हाजे जुवारी एग्रो कॅमिकल्स ही 4 भुरग्यांक घेतिल्ले आसा. लँडस्केपींग आनी गार्डन मॅनेजमेंटा खातीर तांणी ऑफर्स दिल्ले आसा. रामनाथ कृष्ण पै एग्रीकल्चर कॉलेज 2013 वर्सा सुरू जाल्ली. फुडल्या वर्साच्यान डिग्री आनी डिप्लोमा कोर्स सुरू करतले. फुडल्या वर्सा डिप्लोमा आनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा आनी डिग्री कोर्स चालू करपाचें आमचें मोख आसा आनी ती आमी करतले. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. मावस सत्तरी रवळनाथ देवळा कडेन पिशाच्या कोणीच्या वाठारांत 4 ल्हान मोठी विवरां मेळ्ळ्यात. विवरां सारकी वाटकुळी आसात, बरीच खोलूय आसात. हे पयलीं म्हावशी प्रस्तर रेखाचित्रां मेळिल्लीं. पुरातत्व अभ्यासक राजीत केरकारान वचून विवरांची पळोवणी केली. ती विवरां नैसर्गिक न्ही, ती आदिमानव कालीन आसूये म्हूण ताचो अदमास. आर्किओलॉजी खात्याचे अधिकारी मात अजून मेरेन थंय पाविल्ले नात. खूब वर्सां पयलींचे न्ही प्रस्तर रेखाचित्रां आसली, पण गेली 10 वर्सां हेचे सगळ्याकच म्हणजे अख्खो गोवा भर म्हणनाका तर गोंयाच्या भायरय लोकांक कळ्ळें की बाबा मावशी हांगा प्रस्तर रेखाचित्र आसा म्हणून. पण हेचेर सरकारान कांयच हे उखल्लेलें ना. आतां पळोवंक गेल्यार एक विहर कशें कितें तरी खड्डे 7-8 मेळ्ळ्या. ते आतां ह्याच परिसरान आमकां कांय अचंबीत करपा सारकी म्हणजे ल्हान ल्हान खड्डे अशे मेळ्ळेले आसा आनी ते खड्डे पळयल्या उपरांत कळटा म्हणजे मनशान तयार केल्लेली ल्हान हे खड्डे आसात आनी बहुधा ही धान्य साठोवपाक किंवा तातूंत प्रेत जे आसा ते दफन करपा खातीर वापरली वचपाक जाय. पर्यावरण अभ्यासक अदमास करता ते प्रमाण ही विवरां नैसर्गिक न्ही, ती खंय आदिमानवकालीन आसूये. पयलीं आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ह्या जाग्याचो अभ्यास केल्लो. आतां ते फुडलो जो आसा ते संशोधन करून ही जी जागा आसा ही हेरिटेज सायट डिक्लेअर करपा खातीर गोंय सरकारान निर्णय घेवप. प्रुडंटा खातीर उदय परब. गोंयचे तिनूय आय लीग क्लब दी गोवा, थेंपू स्पोर्ट्स क्लब आनी साळगांवकार एफसीच्या माथ्यार रेलिगेशनाची तळवाळ हुमकळटा. शेनवारा ह्या सिजनाच्यो निमण्यो गेमी गोंयचे क्लब खेळटले. धेंपो आड साळगांवकार मॅच वास्कोच्या टिळक मैदानार जातली. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा पुणे एफसी आड फातोड्डा स्टेडियमार खेळटले. दोनूय मॅची सांजे 4:30 सुरू जातल्यो. आय लिगांतल्यान गोंयचो एक क्लब भायर पडपाक शकता. सध्या सगळ्यांत चड भंय आसा तो धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक. ते 10वे सुवातेर आसा. कल्याणी भारत सर्तीन नवेच आयिल्ल्यान तांकां भारतीय फुटबॉल महासंघान रेलिगेशनाची अट लागना म्हूण थारायला. हाका लागून 10वे सुवातेर जो क्लब उरता तो रेलिगेट जातलो. साळगांवकर आनी स्पोर्टिंग क्लबाची परिस्थिती धेंपो परस बरी आसा खरी, पूण निमण्या दिसाचे निकालाचेर कितेंय जावंक शकता हें तांकां खबर आसा. धेंपो आड साळगांवकर मॅचींतल्यान जैतूच धेंपोक साल्वार करूंक शकता, जाल्यार ड्रॉ साळगांवकराक पुरो थारतली. दुसरे वटेन स्पोर्टिंग क्लब पुणेक हरोवन आय लिगान आपली सुवात तिगोवन दवरूंक शकता. After all the work what we have done, we cannot rely on that. This match is the most important match for us in the entire season. Any injury concerns? No. We are getting the full squad. Is the team under a lot of pressure? Because if you lose this match, you could be relegated. And even if you draw this match, you could be relegated. So it's a sort of a must-win match. Yeah, it's a must-win match, but the players are not that much pressure because we have been in this position quite a lot of time. The players came out really good, They believe in themselves, and that is how we are going to go for the match tomorrow. Even the last game with Lajong also had same problem situation because they have to fight, but as a team or as a coach, as a player, that we have to be very honest to the club and to the situation
So we fought it and we got a point. So I don't think we will be changing our mindset because this is football. And then from this, me also stepping stones to improve myself, and the players also, they have to improve themselves. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.